न्यायकर्ते पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना शेकेमाचे आनी बेत मिल्लोचे सर्व निवासी शेकेमाच्या सिंदूर रुखा लागी एकठांय जाले आनी तांणी अभिमेलेकाक राय केलो. जोतामाक ह्या विशीं खबर मेळ्ळी आनी तो गेरिझीम पर्वताच्या शिकाराक गेलो आनी थंय उबो रावन ताणें व्हडल्या थाळ्यान लोकां कडेन उलोवन म्हणलें, शेकेमाच्या निवास्यांनो, म्हाका आयका आनी तुमी म्हाका आयकशात जाल्यार सर्वेस्परी तुमकां आयकतलो. एक दीस रूख आपणा खातीर एका रायाक अभिषेक करूंक भायर सरले. तांणी जैतून रुखाक म्हणलें, आमचो राय जा. जैतून रुखान जाप दिली, देवाक आनी मनशांक मान करूंक वापरतात ते मुझे तेल सांडून हांवें रुखांचेर दलूंक वचूंक जाय. तेन्ना रुखांनी अंजुराच्या रुखाक म्हणलें, ये आमचो राय जा. अंजुराच्या रुखान जाप दिली, हांवें म्हजी गोडसाण आनी म्हजी फळां सांडून रुखाचेर दलूंक वचूंक जाय. तेन्ना रुखांनी दाखवालेक म्हणलें, ये आमचो राय जा. दाखवालीन जाप दिली, देवाक आनी मनशाक संतोशायता तो दाकासोरो सांडून हांवें रुखाचेर दलूंक वचूंक जाय. तेन्ना सक्कड रुखांनी खांट्याच्या झाडाक म्हणलें, आमचो राय जा. खांट्याच्या झाडान रुखांक जाप दिली, जर खऱ्या मनान तुमी म्हाका तुमचो राय करून अभिषेक करतात तर येया आनी म्हजे सावळेंत आसरो घेया. नंतर खांट्यांच्या झाडांतावन उजो भायर येवं आनी लेबोनोनाचे देवदार रुखांचे भस्म करूं. देवाचे उतार हे. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयेत, एकलो धनी आपल्या दाकामळ्यांत दीस कुळीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हूण फांत्यार उठून भायर सरून गेलो. हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या दाकामळ्यांत तांकां कामाक धाडलें. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाकामळ्यांत कामाक वचा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितालो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपाराच्या सोडून 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकय थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावन कित्याक वेळ पाड करतात? म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना. म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाकामळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मोळ्याचो धनी आपल्या मकादमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाण्यातावन सुरू करून पयल्याक पर्यान दिवन वच. तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवन सरलो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटले म्हूण तांणी चिंतलें, पूण तांकां मेळ्ळे जण एकल्याक 1 रुपया नाणें. तो घेवन धन्याक पुरपुरोवन ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयलेल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी करकट्या वतांत पडून दीसभर घोळ्ळ्या, जाल्यार आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हणलें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तो ओपुल्लोय न्हय. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलीच हांवें निमाणे कामाक धरलेल्यांकी दिवची ती म्हजी कुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें, वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता. अशें जीं कोण निमाणी आसात तीं पयलीं जातालीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणी जातालीं. देवाचे उतार हे.